ह्या आत्ता फ्लड आयिल्ले तितून 2 जाणांचे लायफ जे आसा पळय न्हू हे 2 डेथ जाल्या. ओके, सो दोगांयकूय 4-4 लाख रुपया ते तांच्या फॅमिलीक हे मेळटले. दुसरे स्पीकर सर, आमी पूर्ण घर डॅमेज जाला त्या प्रमाणे NDM नॉर्म्सा प्रमाण 4 लाख फ्लडान. नाही हांवें तें सांगता न्ही, ह्याय फ्लडान 2 जाण गेले न्ही, 2 जाण हॉटेल. हय, आनी तो भुरगो देव कोणतोच दारबांदोडा. हय स्पीकर सर, तांच्यांनी सगळ्यांनी रिक्वेस्ट केला त्या प्रमाणे तांचें म्हणणें आहा की घरां बांदून दिया. स्पीकर सर, जी पूर्ण घरां डॅमॉलिश जाल्या ती एप्रॉक्सिमेटली ताजो एक्झॅक्टली नंबर म्हाजे कडेन आतां ना, बट तो कमीत कमी एक 20-25 आसतलो. 20-25 हो नंबर आसा जेंची मातयेची घरां आशिल्लीं ती डॅमॉलिश जाल्या. आमच्या सगळ्या नॉर्म्सा प्रमाणे एक्चुली 95,000 मेळटाले, बट स्पीकर सर आमी म्हटलां की 2 लाख रुपया आमी डायरेक्टली जे डॅमॉलिश जाल्या तांकां 2 लाख रुपया पर्यंत चॅक डायरेक्टली तांच्या कडेन दिता. कारण घरां बांदून दिवप स्पीकर सर त्या गांवांत वचून आनी बाकी ह्यो सगळ्यो डिफिकल्टीज आसात, ते आमी 2 लाख रुपया पर्यंत स्पीकर सर डायरेक्टली तांकां दिवपाचें थारायलां. आणि जाका प्लिंथ लेवल म्हणजे आमी फ्लोर लेवल, प्लिंथ लेवला उदक भितर सरलां, ती घरां बरी उरतलीं. स्पीकर सर, त्यांचे म्हणणें आहा ते प्लिंथ लेवला पर्यंत जी मातयेची घरां जी फुगून आसा पळय न्हू, त्यांचो परत एकदा असेसमेंट करप सुरू आसा. ती मोडली, कारण ती घरां जी आसा पाया म्हणजे दडमळीत जालो. म्हणूनच स्पीकर सर हांव सांगता, कारण ही घरां जी फुडें डेमोलिशनाक येतली कितली पळय न्ही हें आत्तां सांगून जो आमच्यान, कारण हांवें पयलीं जो आंकडो म्हटला तुमकां ती ऑलरेडी कॉलॅप्स जाली ती. ताका लागून स्पीकर सर, जी प्लिंथ लेवला पर्यंत उदक भरून उरलें ती इन फ्युचर डेमोलिश जावपाक शकता. ती जातली. ताकाच लागून ती घरां कितलो नंबर जातलो तो नंबर आमकां आत्तां मेळना. नाही, म्हजें मत कितें, 7,000 पर स्क्वेअर मिटर मातयेचें घर पडटा. 30 स्क्वेअर मिटर जर एरियेचें घर आसत जाल्यार तुमचें विथ अ रुफींग ऑफ हेचे GI सीट, म्हणजे आतां जे नवे टाटा सीट्स आयल्यात ते, किंवा AC सीट जाल्यार मातशें कमी जाता. तुमी ती बांदून, तुमचे कडेन इरिगेशन डिपार्टमेंटांतले इंजिनियर बेकार आसा, तुमचे कडेन PWDचे इंजिनियर बेकार आसा, तांकां टार्गेट दिया आनी ते करा न्ही. हांव तुमकां एकूच गजाल सांगता, एका घरांत खांडेपारार 7 बिरडां आसा. 7 बिरडां, भावा चुलते 7 बिरडां तुमी जर ते बांदून दिवना, ते 2 लाख 7 बिरडां कशें पावतले तांकां? स्पीकर सर, विचार करा ताचेर. स्पीकर सर, आमी इवन दो फॅमिली वायज तांकां सांगलां, म्हणजे जरी एकूच फॅमिली असली, 2 लाख दितले तुमी. हांवें एकूच गजाल, एका घरात जर 3 फॅमिली सुद्दां जर रावता आसत जाल्यार तांकां रिलीफ दिवपाचो आमी प्रयत्न करता. हांव परत सांगता, तांकां जे आहा पळय न्ही, म्हणजे एकाच घरान जर 3 जाण रावताले जाल्यार सुद्दां तांकां आमी, हांवें त्या खातीर 7 जाण हांव सोंपयता न्ही त्या खातीर. नाही, तुम्ही 3 म्हणून नाका, हांव करेक्ट आन्सर दिलो तुमकां. 7 तुमी जाय जाल्यार म्हजे बरोबर या. आमी त्या खातीर हांवें परत सांगलें की आमी 1.5 ते 2 लाख पर फॅमिली वायज, म्हणजे पर घर वायज म्हटलेलें. बट एकाच घरात तुमी म्हटलां तशें तें मातयेचें घर जर कॉलॅप्स जावन गेलें जाल्यार 7 जाणांक 7 वेगळीं घरां बांदची पडटलीं. तांकां सुद्दां मदत करपाची सरकाराची तयारी आसा. आनी ही कशें तुमी म्हटलां त्या प्रमाणे उरलेलीं घरां आतां सगळीं फुगून आहा, त्या घरांत रावप डेंजर आसा. म्हणून त्या खातीर तुमी जर सरकाराक बांदा म्हटलें जाल्यार हो चालू उरतलें. परत त्या कॉन्ट्रॅक्टराक सांगा, परत टेंडर काडप, ह्या सगळ्या प्रोसेसांतल्यान न वता डायरेक्टली स्पीकर सर चेक कन्सर्न फॅमिली मेंबराच्या नांवार दिवप, हें काम जें आसा हें आमी जाता तितके बेगीन करता. जाता तितके बेगीन, म्हणजे डेमोलिश जाल्यार तांकां आमी 15 ऑगस्ट पर्यंत सुद्दां पयशे दिता. स्पीकर सर, हांवें पयलीं त्या खातीर सांगलें, म्हाजो तर प्रयत्न आहा जेची पूर्ण घर डेमोलिश जाला ताका 15 ऑगस्ट पर्यंत दिता आमी. आनी बाकीच्या लोकांची रिलीफ जी आसा पळय न्ही, ह्या फ्लडान आयिल्ली ती 30 सप्टेंबर पर्यंत सगळी, इन्क्लुडींग जेंच्यो गायी गेल्या पळय न्ही, म्हणजे जर दूध दिवपी गाय गेल्या आसत जाल्यार ताका 30,000 रुपीज पर्यंत दिवपाचें प्रोविजन आहा, ते 30,000 रुपीज पर्यंत आमी दिता. एग्रीकल्चर क्रॉप डॅमेज आसा तांकांय दिता.
बाकीचे इलेक्ट्रॉनिक थोड्या जाणांचे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आनी हे ते गेला, थोड्या जाणांचे कपडे लत्ते सगळे गेला, त्या प्रमाणे तांकां सगळ्या जाणांक 2 लाख 9 जाणां बिराडां आसा तांकां मागीर आपूण असेस करता कितें करपाचें खंय मरे पण मागीर सांग मातशें. आमच्याकडे ज्या पद्दतीन रिपोर्ट आयला त्यांच्यानी जे रिपोर्ट सबमीट केल्या कोणी तुम्ही म्हणटा तशें गोल्ड ऑर्नामेंट गेल्या आतां रिपोर्ट आयला त्या प्रमाणे आमकां जे दिवप शक्य आसा ती मदत आमी करता आमच्या कडल्यान. आत्तां आमी इमिजिएट कॅश दिवंक ना, तांकां 15 दिसाचें राशन जें आसा पळय न्ही हें सगळ्या जाणांक किट्स म्हणजे ताचे 15 दिसाचें राशन दिले तांकां कपडे तेंचे हा कपडे बिपडे हाडपा कपडे न्ही तांकां आमी चादर हे तेय किट्स विकत घेवन दिले ते तुमकां जाय जाल्यार हांव सांगता न्ही ते हांवें आंकडो दिला पळय तो. कॅश दिवंक ना आमी तांकां स्पिकर सर, तांकां 15 डेजचें राशन डायरेक्ट दिलें. तांकां बाकीच्यांक जें आसा पळय न्ही हे आमी तेंचे सगळे म्हणजे तांकां ज्यो चादर हे ते जाय आसले ते विकत घेवन दिले, धावकोण दिले, उजगांव दिले, पाळयेन दिले आनी हितूर आमच्या हांगासर खंय ते बार्देसान ह्या चारूय कडेन ज्या ज्या जाग्यार गरज आशिल्ली थंय थंय दिला. सर म्हजो सरकाराक रिक्वेस्ट, घरां आसा ही मातयेची हें सिद्ध जालां. पर स्क्वेअर मिटर नवी मातयेची घरां बांदपाक 8,000 रुपया लागता. तुम्ही जर बांदून दिना तुम्ही स्पिकर सर परत आता प्रमाणे करा. मातयेचें ऐका घर बांदप जायना, ऐका तरी त्याचेच म्हणजे. घर बांदतले न्ही. ऐका तरी म्हणजे तुमचेच आयकता आता तुम्ही- आमी उदळच्यान तुमीच उलयता आमी आयकता. तुम्ही जर घर बांदना जाल्यार तांकां स्क्वेअर मिटरा प्रमाणे 8,000 पेमेंट करा म्हणटा हांव तुमकां. म्हणजे 15 स्क्वेअर मिटर सुद्दां कोणालें जर घर आसा जाल्यार तुमी फक्त 1,20,000 रुपया दिवपाचे. 15 8 20,000 से 1,20,000 रुपया दिले की जाले. तुमी 2 लाख तांकां दिवपाचे. पूण 30-40 आसा तांकां 8 चौक 32 3,20,000 रुपया दिवपाचे. 8,000 रुपया तुमचे ह्याच्या प्रमाणे काडला मातयेचें घर 8,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर विथ मँगलोर टायल रुफींग ऑर ते टाटाचे शीट्स रुफींग. मातयेची घर बांदपाची ना. केन्ना फ्लड परती येत काय कळना. बांदता जाल्यार चिरायचीच बांदपाची. स्पिकर सर होच मुद्दो आमी विचारता. सीएम आज उलयता म्हाका पयलो एक आसा तूं ते 4 लाख दिता दोन भायर पडल्या ते अर्निंग मेंबर्स ऑफ द फॅमिली काय नॉन अर्निंग मेंबर्स ऑफ द फॅमिली. दोग जाण जे गेले ते अर्निंग मेंबर्स ऑफ द फॅमिली काय नॉन अर्निंग. एक अर्निंग मेंबर आणि दुसरी जी असली पळय ती एकटी बायल ती म्हाका पळोवचें पडटा जी फॅमिली डिपेंडंट कोण हा ताका डिपेंडंट आसा कोण. ताका डिपेंडंट आसतलो. दीपक ती बायल एक्सपायर जाल्या तुज्या थंयसली ती तिका भुरग्या न्ही ती ताका डिपेंडंट अशें न्ही रे. ताका कोण आसा म्हणजे धंदो कितें आसा तांकां पोटाक कितें आसा. ती गेली न्ही तिच्या आतां कोण फाटल्यान पळयतलो? भुरगीं आहा तिजी भुरग्यांक न्ही घो आसा. ना घोव ना स्पिकर तिका. सर एक बायल मनीस वता 3 भुरगीं उरता तूं 4 लाख दिता. लाडली लक्ष्मी सद्दां तूं एकट्या मनशाक 1 लाख दिता 18 कर. 4 लाख इज मॅक्झिमम अमाउंट ऑर नॉर्मल अमाउंट विच यू कॅन गिव थ्रू युअर स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी वेर द चीफ मिनिस्टर इज द चेअरमॅन. बाय ऑथॉरिटी यू गिविंग ओनली 4 lakhs. म्हाका दिसता स्पिकर सर द CM हॅज टू सी इट मोर जेन्युइनली अँड मोर ब्रॉडर. सेकंड तूं फ्लडाचें उलयता. म्हजो रिक्वेस्ट आसा तुका हे तोक्ते जालो हो फ्लड जालो काणकोण जालें वी आर ओनली लर्निंग. आज बाब सुदीन ढवळीकर उलयता पळय तातूंतल्यान एक्चुअली घेवन यू नीड टू चॉक आउट अ पर्टिक्युलर प्लॅन टू से फाल्यां अशें जालें जाल्यार हें मेळटलें. 40 वर्सांनी जालें. आनी एक कितें जालें की 10 वर्सां जावन आशिल्लें आतां सुरू जालां आनी जायत रावतलें. ज्या तरेन आमी मॅन मेड क्लायमेट चेंजीस आनी वी आर गेटींग इन टू एनवायरमेंट दीस वील हॅपन एवरी इयर स्पिकर सर. जावचें न्हय पूण जालें जाल्यार एवरी टायम वी कांट सीट इन द हावस अँड डिस्कस की 5 घरां गेली कितें दिवपाचें 8 घरां गेली. तांची मनस्थिती कितें आसा. स्वता गाय जी घरां आसता ती आपली स्वताची भुरग्यां कशें पळयतात ती ना जाता. तूं 30 सप्टेंबर पर्यंत दिता म्हणटा. आय थिंक स्पिकर सर खंय नाल्यार खंय टायम बाउंड टीम्स आसपा जाय. खंय नाल्यार खंय डिझास्टर मॅनेजमेंटान तुका रिस्पॉन्स फोर्स आसपा जाय. खंय नाल्यार खंय तो एमिकेबल अमाउंट आसपा जाय. तांचे कडेन भरपूर आसा. स्पेंड इज डिसायडेड बाय द चीफ मिनिस्टर. सो आतां समज तुमी अजून तो प्लॅन ना आज तरी बाब सुदीन ढवळीकर म्हणटा. सो लेट अस
पुट डॅम आणि शेवटी आमच्या मतदारसंघातले कोण नाही, तुमच्याच मतदारसंघातले तुमच्याच लोकांक तुमकां आमी हेल्प करपाक लायता कित्याक तांची परिस्थिती शेवटी गोंयकार स्पीकर सर सर म्हज्या मतदारसंघात ना 2 जळ्या ती हांवें मानल्या. आतापर्यंत स्पीकर सर आमकां जमता आमी केलें. पयर आमचें अशें एक जालें, तोक्ते वेळार एक वड पडलो एक घरार, 21 दीस लागले. तुमचे कोण गेले, बाकीचे गेले, कोणूच हेल्प करूंक पावना. कित्याक पावना? ताजे कडेन पयशे नाशिल्ले. हांवें पयलीं 20,000 रुपया काडून दिले. पळोवपाक बेजार यू कॅन हेल्प हिम आउट. कोणूच हेल्प करूंक येवना. कापपी कोण ना आनी कापता तो डबल अमावंट मागपाक लागलो. द कटर वूड नॉर्मली चार्ज 30-40, स्टार्टेड आस्किंग 70-80 कित्याक प्रिमियम टायम जालो. ताज्या खातीर म्हजो एकूच तुमच्या कडेन एक रिक्वेस्ट आसा, तुमी एक कंटिन्युअस एक असल्या हाज्या खातीर स्पीकर सर यू ऑल कीप अ स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर फॉर दीस टायप ऑफ थिंग्स बिकॉज इट वील बी रिक्वायर्ड अँड दीस अ रिक्वायरमेंट ऑफ द डे. पूण आज जे बाब सुदीन ढवळीकरान मागला की वी नीड टू क्रिएट अँड गिव दीस पीपल अँड क्रिएट अ एक्झाम्पल, ते मुख्यमंत्र्यान एश्युअर करपाची गरज आसा. टायम बाउंड. स्पीकर सर, टायम बाउंड मॅनरान हांवें त्या ती पयलीं सांगलां की 15 ऑगस्ट पर्यंत जेंची घरां पूर्णता डेमॉलिश जाली पळय तांकां सगळ्या जाणांक 15 ऑगस्टाच्या पयलीं पयशे दिता आमी. घरां पूर्ण डेमॉलिश जाल्या तांकां अकॉर्डिंग टू द कॅल्क्युलेशन हांवें तशें 1.5 ते 2 लाख म्हटल्या पळय. 2 लाखां आतां पयलीं इतके पयशे दिता तरी आमी न्ही तांकां. तुका त्रास आमकां त्रास ना तो. स्पीकर सर, तेच सांगता, परत घरां उरलेली घरां आसा त्या खातीर आमी आमच्या कडल्यान जी मदत दिवप स्पीकर सर, पुराय धारबांदोडा तालुका, सत्तरी तालुका आसतलो, दिवचल तालुका आसतलो, बार्देस तालुका आसतलो, ह्याच एरियेत हे मॅक्झिमम लोक आसा, हांकां मदत करता आमी. आनी उरलेल्यांक जे आसा हांवें 30 सप्टेंबर पर्यंत म्हटल्यार किंवा हे फ्लडात जितके अफेक्टेड जाल्या त्या सगळ्या जाणांक 30 सप्टेंबर पर्यंत आमी सगळी मदत ही स्पीकर सर करता. आनी इन फ्युचर तुम्ही जर एश्युरन्स दिता आमकां जाल्यार 8,000 मातयेची घरां 8,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर आमी तांकां दिता अशें आमकां सांगा. आनी चिऱ्याचे बी ते तांणी बांदपाचे वयले. ना 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 कशें चिराचे नाही, चिराचे दिला न्ही रेट्स हांवें GSR रेट्स दिल्या तुमकां. हांवें म्हजे रेट्स दिवना. हांवें GSRांत जे कितें शक्य आसा तें काडून दिलां. तूं सांग मरे. चिऱ्याचीच घरां बांदपाची तो रेट मातयेचो दी म्हणटा ते एका घरांत तेणी म्हटल्या तशें 7 जाण फॅमिली आसता. आमी पळयता की एकेच कुडीन एक फॅमिली रावता. आमी तेज्या कॅल्क्युलेशना प्रमाणे वता जाल्यार कमी जातले. आमी सांगता ते चड जातले वयल्यान. ना, जावचें ना. चिऱ्याची दिता. पैसे दिवच्या पेक्षा बांदून द्या. तोक्तेच्या वेळार ज्यांनी त्याचो रेट दिला हांवें 12,000 दिल्या. तोक्ते हाजे वेळार 12,000 जेन्ना दिया चक्रीवादळाच्या वेळार जेन्ना पळय कंपेन्सेशन मागिल्लें त्या वेळार हांवें सांगलें की तांकां 6,000च दिल्या मरे. तशें अशें कशें? स्पीकर सर, हेकाच लागून हांव प्रॅक्टिकली सांगता. म्हाका खबर आसा फिल्डार गेल्या उपरांत कितें कितें प्रॉब्लेम येवपाक शकता ते. आनी म्हणून हांवें म्हटलां ज्याचें घर पूर्णता डेमॉलिश जालां, कारण घर कोणायको हांगा म्हाज्यान फ्लोर ऑफ द हावस बांदून दिता तें म्हणून सांगपाक सोंपें आहा खूब. हांवें बेश्ट सांगलें जर ते दिवपाक शकलो ना जाल्यार इट इज नॉट पॉसिबल. तुमकांय खबर आसा. हांव म्हणटा कितें फाटीं पळय ते 6,000 पूण हे पळय हांवें आतां चॅक केलें म्हणजे त्यांचो रिपोर्ट चॅक पूर्ण घर डेमॉलिश जाला बट तो रिपोर्ट पूर्ण घर डेमॉलिश जाला म्हणून येवंक ना त्यांचो रिपोर्ट. आतां लुईदीन बाब जे उलयताले तेजो रिपोर्ट चॅक केल्या उपरांत तेजो घर पार्शियली म्हणून आयला. पार्शली हय, बट पूर्ण घर डेमॉलिश जेचें जाला पळय न्ही ताका 90,000 रुपीजचे चेक दिल्या. आनी पार्शली पार्शियली म्हणजे आतां ते डिपेंड्स परत कितले कोणाची पडी मोडली आनी कितें झाड पडला एक सायड फुल्ली डॅमेज ते दिवपा लायता. ह्या तूं ज्यांची गरीब हे ती पूण तेंचे ल्हान दुकानां आसा, फ्रीज आसा, अशी सगळी गेल्या तांकां कितें कमिशन दिता तुमी? हय दितले. कित्याक बागां म्हणटरी आमची तूं आसा खांडेपारा बागां म्हागेली वस्तीची बागां म्हणून आसा. मिनिमम टू मिनिमम 50,000 रुपया पर्यंत हांकां जे डॅमेज जाले तांकां 50,000 रुपया पर्यंत दिता. हय, गेला एकच शॉप. अतिमाशे हांवें एक मिनीट हांव उलयतां. सो मातशें तांकां रिहॅबिलिटेट करतले जाल्यार दुसऱ्या जाग्यार करा. फ्लड प्रोन एरिया जी आसा थंय परत परत तोच प्रॉब्लेम निर्माण जातलो. लागीं खंय उंचवट्याचो भाग जो आसा थंय ताका करून दिया. सीएम अतिमाशे सीएम म्हजो मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट आसा, घराचे पयशे दिता आसतना लमसम पयशे दिवचे न्हय. मातयेची घरां आसा ताका 8,000 रुपये पर स्क्वेअर मिटर दिवचे. चिऱ्यांनी जी घरां बांदतले ताका 12,000 रुपये पर स्क्वेअर मिटर दिवचे. आनी येदा कदाचित तांकां जे स्लॅब तांचो एक तांणी म्हटलां एक स्लॅब भितर गेला म्हणून तांकां 15,000 रुपये स्क्वेअर मिटर रेट दिवचो. ह्यातूंत
गव्हर्मेंटाकूय सारखे मेळटले ज्याचे कोणाले घर समज 9 बिराडां असल्यार समज 60 स्क्वेअर मिटरान 9 बिराडां आसा 12 तुम्ही जर चिऱ्यांनी बांदून दिता 12 सत्ते 84 8,40,000 रुपये जातले तांचे. तुम्ही 7 बिराडां कितले पयशे दिले तुमकां गरजूच ना ते बांदून घेतले 7 रूम काडून आयले ते 10 रूम काडून. तुम्ही पर स्क्वेअर मिटरा वयल्यान जर तुम्ही हिशोब केलो आसत तुम्ही कितें सांगता ते सारकें आणि तुम्ही जे कसे लमसम पैसे दिले ते कोणीय वचून घातले. स्पीकर सर एनी हांव म्हणजे टेक्निकल टिमी कडेन म्हणजे PWD आणि डिझास्टर मॅनेजमेंट ह्या दोनांय कडेन डिस्कस करून आमी मॅक्झिमम मदत कशी दिवपाक मेळटा पळय न्ही कारण हांवूय कन्सर्न आसा कारण ह्या पुराय भागांतल्या सगळ्या लोकांक म्हणजे म्हाकाय कन्सर्न आसा ताका जाता तितके बेगीन जेंचें घर डॅमोलिश जालां ताका बांदून दिवपाक जाय. ताच्या खातीर ह्या सगळ्या जाणांक म्हाका तुमचे सगळ्यांचो कन्सर्न कळटा की सगळ्या जाणांक आमकां मदत करपाची इच्छा आसा. सरकारा कडल्यान मॅक्झिमम मदत एकूय म्हणजे रिलीफ मेळनासतर कोणूच उरचो न्ही ही म्हाजी इच्छा. तुमच्याय जर म्हणजे लक्षान आयलें की अमको मनीस उरला तुमकांय कॉन्टॅक्ट केलो आसत जाल्यार तुमी म्हाका कळयात किंवा आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टराक कळयात की ज्या निमित्तान आमी सगळ्या जाणांक ही रिलीफ दिवपाक शकतले की म्हाजी रिक्वेस्ट आसा. स्पीकर सर हे कॉलिंग स्पीकर सर लेट हिम ओनली टेल अस आमी एनवायरमेंटाचो इशू घाल्लो थंय आतां पर्यंत NIOन जे 2009 काणकोणचो फ्लड स्टडी केल्लो ताजो रिपोर्ट आशिल्लो आतां परत तो कोणाक घालपाचो आसा कित्याक दीस आर गोइंग टू बी रिकरिंग इश्यूज. सो फ्रॉम एनवायरमेंट पॉयंट ऑफ व्यू CM कितें करतलो. स्पीकर सर परत एकदा हे आत्ता जाल्लो फ्लड जो आसा पळय न्ही हो कंप्लिटली आमी आमचो वेस्टर्न घाटात हो वेस्टर्न घाट प्रोन एरिया जितके आसा हे कॅचमेंट एरियेंत म्हादई आसतली हेवटेच्यो वाळवंटी आसतली मोलेम आसतलें म्हणजे दूधसागर रिवर आसतली ह्यो सगळ्यो रिवर्स ज्यो आसा हाज्या रिलेटेड जो आसा पळय न्ही कन्सर्न स्पेशलिस्ट म्हणजे NIO आसत किंवा बाकी कोण आसत हाका घालून ताजो रिपोर्टूय बी जो आसा हांव रेडी करपाक लायता. टेम्पररी रिपोर्ट आतां सध्या जो रिपोर्ट आसा आमच्या WRDच्या टिमीन हाजो रेडी केल्लो तांच्यांनी रिजन्सूय दिल्या कित्याक तोय बी हांव फ्लोर ऑफ द हावस दवरता जेणे करून तो सर्क्युलेट करपाक लायता कित्याक हें जालें. हांवें आमच्या टिमीक जे गोवोरमेंटाची जी टीम आसा WRDची की जो प्रॅक्टिकली हांव तो तुमकां सगळ्यांक सर्क्युलेटूय करपाक लायता कित्याक जाता हो आमच्या डिपार्टमेंटान केल्लो बट तुवें सांगला तसो हांव कन्सर्न म्हणजे टीम आत्तां कोणी करचो हें फायनलायज करिना बट कन्सर्न हे कित्याक जालें हाजो एक रिपोर्ट जो आसा हांव रेडी करपाक लायता. स्पीकर सर स्पीकर सर हांवें रेज केल्लो इश्यू प्रिवेंशन बेटर दॅन क्युअर म्हणून आमचो वेस्टर्न बायपास जो येता असोच म्हाका चीफ मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्लें की जालें आपूण आमचे GSIDचे पयशान करता म्हणून ऑन स्टिल्ट्स आनी मागीर नेगार केलो. मागीर तुमी नवेंच केलें तुवें नाटक. स्पीकर सर हें आतां परतें अशें जावंक जायना म्हाका वेस्टर्न बायपासाचेर एक एश्युरन्स दी मरे कित्याक फ्लड येवपाचे आहा नेक्स्ट आमकां वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिवेंटींग दोज फ्लड्स. हे फ्लड आयले आतां येवपाचे आहा थंय कितें तरी कर म्हणटा हांव ताका वेस्टर्न बायपासाचेर म्हजो PC ना ताच्या कडेन उलयता आनी हांव तुका हांव उलयता कशें तुवें हाजे पयलीं म्हाका ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस एश्युरन्स दिल्लें आहा. ह्या सेरावली मंगोल आनी बेनावली आमी पयलीं सुद्दां मागता ह्या हावजांत बाबा थिंगा इस्टील जाय अशें म्हणून आनी तेन्ना पयलीं चीफ मिनिस्टर तेणें दिल्लें इन्शुरन्स आनी मागीर तो काडलो आनीक आमचे बारा येयल्लो थिंगा पळोवपाक आनी थिंगा जाय तें आनी तुवें हावजांत दिलो म्हणटा तुवें हावजांत दिलें जाल्यार दिवपा जायना आमगेलें. मागीर इन्स्पेक्शनाक आयलो आनी तें ना आतां तशें ना तें हातून म्हूण सांगलें बॉक्स कल्वर्ट करता म्हणून. बॉक्स कल्वर्ट म्हळ्यार गेले आमी बुडटले ना म्हाका समजना स्पीकर सर इतले मागीर तूं काडटलो आनी कॉम्पेन्सेशन दिवपाक पावतलो तें कॉम्पेन्सेशन असल्या हातून जावचें ना 8,000 रुपया स्क्वेअर मिटर आमची ती व्हडली बिल्डिंग्यो आहा थंय. स्पीकर सर हो कंप्लिटली विशय वेगळो ना 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 हाजेर पळय आमचे हातून घाल्लें आहा वेस्टर्न बायपास हांव उलयलां मरे थंय वच आयकतालो मरे गोदोशाक. स्पीकर सर स्पेसिफीक WRD मिनिस्टराक टार्गेट करून उलयल्लो हांव हें जातलें म्हणून अशें काल आनी आतांय उलयना मरे तुवें काम बरें केलां म्हणून तुका एप्रिशिएट केल्यारूय तूं नोट करना. स्पीकर सर कॉमीक हांव मरे तरी आमच्या कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन उलयता आनी मागीर ताका सांगता हांव हो सुपाचो फोटोग्राफ्स आसा जे सुपा डॅम्पाचे म्हणटाले म्हणून तेच दिसाचो फोटोग्राफ्स आसा. CM साळ गांवांत तुमकां खबर आसा की गेली 3 वर्सां प्रत्येक पावसान थंय पूर येता तेरी रानांतलें पाणी सोडटा म्हणून थंय पूर येता हें सिद्ध जाल्लेलें आसा. हें हांवें हेंच रेज केलां. एक मिनीट सगळी घालनाका म्हणटकूच स्पिकर सर 3 वर्सां
तिरारी धरणाक उदीक येता हे 3 वर्सां. प्रश्न असो आसा तिरारी धरण पयली असलें थंय उदीक असलें पयलीं, पण अशें केन्ना पूर ह्या गांवांत साळ गांवांत केन्ना येवंक ना. 3 वर्सां येवपाक लागला. म्हाज्या वांगडा तुमी पण एक्सपिरियन्स केल्लेले आसा. एकूच विनंती आसा बाबा कारण कितें जे अशें उदीक येवपाक आनी डिजास्टर जावपाक. आतां बाबू कवळेकर उपमुख्यमंत्री हांव सोमार थंय परते वचपाचें आसा WRD आनी कॅप्टन ऑफ ची बेटी घेवपाक. पण तुमी लक्ष घालचें की परत ही डिजास्टर जावचें न्ही म्हणून. स्पीकर सर हे फावटी आमची WRDची टीम न्ही सर, स्पेशली टीम जशें हांवें म्हटलां की हे वेगवेगळे कडेन पूर कित्याक आयलो तो साळ गांवांत तिराळी धरणाच्या उदकाचोय विशय जो आसा हो स्टडी करून तेजो रिपोर्ट दिवपाक लायता. स्पीकर सर म्हाका प्रश्न असो तुमकां विचारपाक जाय की तिळारी धरण भरले नंतर ते उदक सोडटना तुमकां सांगता काय कितें? हांव म्हज्या म्हायती प्रमाणे ना. आनी ते सांगता. मेळत तेन्ना उदक सोडटा. सांगता मेळत तेन्ना उदक ना सांगता हाय कायदा विजय फंदेरो स्पीकर सर आम्ही उदळ आम्ही मागिल्लें. We had asked from you a ruling on our plea that all the bills should be kept referred to select committee. वी आर कमिंग टू दॅट. आता आफ्टर दिस कॉलिंग अटेन्शन आम्ही रिक्वेस्ट केले. You agreed. अरे पण स्टील कॉलेजच्या हे तितले आमकां सांग म्हणून तू रुलींग दिना कितें? आमचें कॉलिंग जालें न्ही, आमकां वखदां रिप्लाय आशिल्लो. मी एक्चुअली आमी उलयता ते एग्री पसून केलें हे कॉलिंग एटेन्शनान. आमी हेच उलयताले तुमी जे सारांश केलो तो इतलो वेळ आमी तेंच उलयताले. उदक आयलें इज एक अननॅचरल फेनोमेना कशें आयलें ह्योच वस्तू आमी उलयताले. पूण आमकां जें कितें मेजर इश्यू आहा कायदे जे तुमी फास्ट फॉवर्ड समते ओवरनायट करूंक सोदतात ताजेर आमी तुमकां रुलींग दी म्हणटा तें दिवंकूच जाय तुमी. तें अशें कशें जातलें? बिला येवन पयलीं हे तुका रुलींग दिता. आज सकाळी पण आयला स्पीकर सर. हे लास्ट टाटा बाय बाय सेशन हे. Give us your ruling. Please आमकां सगळें Taking calling attention. Taking calling attention. ना रुलींग दी आमकां पयले स्पीकर सर. इम्पॉर्टंट Going attention. Everybody agrees in an unofficial meeting that bills will come today. आता तुम्ही कशा करता तर सांग पळया. एव्हरीथिंग हॅज बीन डिस्कस इन द BSc. बिलां आहेत ती सगळी आता अनऑफिशियल मिटिंग आम्ही एग्री केला. नथिंग. स्पीकर सर म्हाका दिसता गव्हर्मेंट बिझनेस खंय तरी डिस्टर्ब करपा खातीर हे सगळें चल्लेलें आसा. स्पीकर सर गव्हर्मेंट बिझनेस पुराय करपाक जाय. तुमी ह्या हावजाचे कस्टडियन आसात त्या खातीर तुमी निर्णय घेवचो. आमकां फुडलो गव्हर्मेंट बिझनेस सगळो पुराय करपाक जाय आसा. तुमीच सांगताले की आज प्रायवेट मेंबर डे, तुमची प्रायवेट रेजोल्युशन्स आसात आनी म्हाका दिसता ती सगळी हावजां फुडें येवपाची आसात. ते आसतना अशा पद्दतीन हावजात म्हाका योग्य दिसना. सगळे सिनियर मेंबर्स आसात ओके आनी सिनियर मेंबरांक सगळ्यांक गावपाक लागले दिसता म्हाका. स्पीकर सर म्हाका दिसता तुमी ह्या हावजाचो टायम वेस्ट करचो न्ही. तुमी म्हटलां की तुमी गिलोटिनूय नवांक कितें तरी आसा त्या खातीर तुमी बेगिनात बेगीन निर्णय घेवचो. हाऊस फॉर 15 minutes.